Hello friends, welcome to Goemkarponn with me Suraj Nandrekar. We are in Navelim today where our AAP candidate Pratima Coutinho and Siddesh Bhagat are campaigning. It's nice to see Siddesh campaigning for her here, who was the AK Sarpanch earlier, and he has been aggressively campaigning for Pratima to see that she wins and goes to the assembly. Pratima, how is the response from the people? I think more than me, Siddesh should tell what is the response, because last 3 days he is roaming in with me in parts of Navelim. पहिले आमचे ex सरपंच आणि जे present पंच असा सिद्धेश भगत, he will tell you and then I'll continue. Siddesh, you are a very well-known face here. What do you see the response from the people? People are fed up with jumping governments. आणि बेसिकली अशें जाला की लोकांक जेन्ना विटलो लोक ऑप्शन सोदतालो आनी स्टेबल MLA आनी स्टेबल गव्हर्मेंट जाय म्हणून लोकांची एक इच्छा आशिल्ली आनी एंटी इन्कम्बन्सी इतली जाल्ली की लोकांक ऑप्शन मेळनासले. पूण ह्या फावटी अशें जाला की एक बरो ऑप्शन लोकां मदीं आसा, आम आदमी पार्टी, प्रतिमा कुतिनो, की लोकांक दिसलें की खंय तरी एक बदलाव हाडपाक बदल जाय आनी बदल जाय हो एक खंय तरी स्लोगन खरोच नावेलीक लागतलो. कित्याक काय म्हणल्यार अशें की आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा ते बापायन म्हाज्या हें केलें, आवयन म्हाज्या हें केलें तसले कॅन्डिडेट न्ही. आमच्या कॅन्डिडेटान काम केलां किंवा आमी काम केलां ते गोंयच्या लोकांन पळयलां आनी गोंयच्या प्रजेन पळयलां. सो बेसिकली अशें आसा की आयज खुबशे कॅन्डिडेट आसा रणक्षेत्रांत, पूण कितले कॅन्डिडेट फाटले जेन्ना लोकांचे वायट प्रसंग आशिल्लो कोविडाच्या टायमार, लोक नेता कसो आसपाक जाय, लोकांच्या मदीं आसपाक जाय. आनी आमकां हांगा नेता नाका, बेटा जाय. सो एक खंय तरी लोकांचे मदीं रावन लोकांचे दूख सहन कशें करता, तेंचे अप्स एंड डावन्स हे समजोवपाक जाय. अशें ना की बाबा अकस्मात अळमीशी 4.5 वर्सांनी आयले आनी आपूण इलेक्शनां बसता, आपल्याक हो सिंबल मेळोन ह्या सिंबलाचेर वोट मार आनी आपल्या सरकारान हें केलां तें केलां, ती गोश्टी नाका. तुमी उलयतले आतां बीजेपीच्या ब्रिजीस बांदला म्हणटा ते खरें, पण ब्रिजीसाचे स्टँडर्ड पळयात, पूण हांगा अजून पर्यंत लोकांक उदक ना. हांगा अजून पर्यंत लोकांचे रस्त्याचे कंडिशन सारके ना, हांगा लोकां कडेन बेजीक फेसिलिटीज सारकी ना. सो डेव्हलपमेंट जे आमी उलयता, जे बदल जालो म्हणून बोर्ड मारता, जाल्यार आमच्या नावेलीच्या गांवांत या आनी पळया कसलो बदल जालो तो. आमी क्लियर कट वी आर रेडी टू डिबेट विथ बीजेपी ऑन वॉट ग्राउंड्स डेव्हलपमेंट. एक स्पेशल अपग्रेडेड हेल्थ सेंटर ना आमचे कडेन. कोविडा टायमार अशी प्रसंग आशिल्ली की 3 हेल्थ सेंटर आसा, 3 हेल्थ सेंटर नॉन एक्झिस्टिंग अशे टॅड कंडिशनान आसा. सो बेसिकली आमचे जे आसतले ते एज्युकेशन, हेल्थ आनी युथा खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कशें करप आनी तांकां अशें करप की ते लोकांक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करून दितलो, हो आमचो मेजर गोल आसतलो. बेसिकली लोक म्हणटा एम्प्लॉयमेंट. We'll think of something different where people itself will create an employment and ask other people to join them by creating self-employment. So basically, how has been the people's response? Very good. People see, लोकां कडेन 2च बटन दिसताले. आतां जेन्नाच्यान 3रो बटन दिसपाक लागलो, आमी ते दुसऱ्या पार्टी भशेन न्ही. 2012-14 आयले, मागीर नाच जाले, मागीर कॉर्पोरेट बिझनेसमॅन घेवन आयले, एक एजन्सी हाडली आनी ती पार्टी म्हणून दाखयली आनी हें जातकच परत नाच जावपाची असली पार्टी न्ही. आमी 2014 आयले, 13 आयले, 14 रावले, 17चे इलेक्शन झगडले, सिस्टमॅटीक केले आनी अजून पर्यंत काम चालूच लोकां मदीं. अशें ना की टपकल्यान नाच जाले. त्यो अळम्यो येता वता त्यो पावसा खातीर, तशें दुसऱ्या त्या पार्ट्यां भशेन न्ही आमी रावला. आनी लोकांक कितें जाय, बदल जाय. आनी क्लियर कट मॅसेज आसा की पीपल वॉन्ट्स टू गिव अ चान्स टू केजरीवाल. केजरीवालाचो जो मॉडल आसा तो गोंयान बरे पद्दतीन लागतलो आनी एक सेंटिमेंट्स गोंयचे आनी दिल्लीचे जे मॉडल आसा तो कनेक्ट जावपाक लागला. आनी फाटल्या दिसांनी आयज तुमी पळयलां आसतलें चर्चीचें राजकारण यूज करून लोकांक मिसगायड करताले. आयज बरें दिसता बिशपान स्वता तोंडान सांगलां की अरविंद केजरीवालान हेल्प केला चर्च की खंय तरी की बरें काम करून हाडलें म्हणून. नाल्यार हांगा कशें प्रोपोगंडा जातालें खबर आसा, हें चर्च मोडली, लिटल फ्लावर चर्च मोडली, हो इशू जातालो. पूण आयज बिशपान क्लियर कट दाखोवन दिला की खरो फॅक्ट कितें तो. सो म्हाका बरें दिसता. आनी ह्या फावटी सगळे किपींग अवे कम्युनलिझम, पीपल आर कमिंग ओनली विथ वन मंत्र, डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट ऑफ ऑल सॉर्ट्स. Thank you, Siddesh Bab. Pratima, can you just tell us, see now the present MLA right now, who was a sitting MLA, Luisino joined TMC. He is not contesting. So who do you see as your main opponent here? See, I'm telling you honestly, when I'm doing my door to door and when I'm going to people, म्हणजे नावेलीच्या लोकांकडे हांव वता तेन्ना एक वॉर्म वेलकम लोक दितात आनी आयकूंक येता ते भाशेन लोक सांगतात, आपुणूच सांगतात. ते येयल्यार म्हणटात, थोडे जाणांक आमी दार दुखून ओपन करपाक म्हाका हीट येता.
थोडे सांगतात की त्यांनी कितें केलां खंयचें तोंड घेवन येतात पूण प्रतिमा जेन्ना तूं येता तेन्ना आमकां खरेंच उमेद येता आमी वयल्यान रावतात प्रतिमा थंय पावला आमच्या घरा कडेन येतलें खंय भायर देखून सरपा जाय तर घरा कडेन उद्दाम रावता कित्याक प्रतिमा बायक मेळपाक जाय म्हणून हो मोग जो हांवें जिखला तो मोग असोच ओवरनायट जिखुना. It is that Pratima has been instilled in the hearts of Naveli people. Somewhere I can see that I have won their hearts. I have gone instilled in their hearts and minds. Because when there was really need, see the other day there were some interviews and people were just going on the road and लोकांनी विचारपा लागले आनी लोक म्हणपाक लागले कोण जाणटेली सांगता कोण यंग सांगता ते व्हिडियोज म्हाका आयले आनी म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक लोक सांगतात की जेन्ना खरें गरज आशिल्ली गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट रेज करपाक इश्यूज जाल्यार आमी जाल्यार तुका पर्सनली पळयलां 25 वर्सां काम करता तें आनी 10 वर्सां जाली एग्रेसिवली तूं दिसती पडटा खंयचे रॉंग पॉलिसीज आसूं बीजेपीच्यो मिस गव्हर्नन्स आसूं प्रतिमा तूं देंवला ते कितें म्हणटात 2017 आय वील टेल यू टुडे इफ देर इज कॉम्पिटिशन इन नावेली इट इज ओनली बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड दी बीजेपी पार्टी वाय नॉट अदर पार्टीज आय वील टेल यू नाव बिकॉज वेन 2017 17च्या इलेक्शनाक आमच्या नावेलीकारान एक चेंज जाय म्हणलें बीजेपीन खूब फटींगपणी केल्या म्हणलें नाका आमकां वय आजचे दिन आमकां आमचे बुरे दिन दी म्हणलें आनी एक मंत्रा घेतली की गो बॅक होम म्हणून आवार्थानाक घरा धाडपाची. आवार्थान वॉज कंटेस्टिंग ऑन एज अ इंडिपेंडंट वीथ बीजेपी सपोर्ट एंड ही वॉज कंटेस्टिंग एज द एक्स बीजेपी मिनिस्टर. एम आय रायट? थंडपणान सांगता ही वॉज अ कॅन्डिडेट सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड ताजें आशिल्लें की बीजेपी जिखल्यार तो बीजेपीचो परतून मंत्री जातलो म्हणून बट लोकांक वीट आयिल्ली नावेलकारांक लोकांनी म्हणलें पुरो जालें आमी आवार्थानाक तेन्ना एक फावटी चान्स दिल्लो इंडिपेंडंट म्हणून पूण तो बीजेपीचो मिनिस्टर जालो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो आनी लास्ट टायम लोकांनी म्हणलें नाका कित्याक 2012 ताजें सेटींग आसलें बीजेपी बरोबर आनी तो सगळ्यांक खबर आसा टील नाव 2022 ताजें सेटींग कोणा कडेन प्रमोद सावंता कडेन. सो पीपल हॅड रिजेक्टेड हूज दॅट Avartano and given a chance to Luizin. What happens then? What happens? Luizinan कितें केलें 2017 लुइजिन अध्यक्ष आशिल्लो प्रेसिडेंट तुमी पयलां आसतलें लोकांनी बीजेपी नाका म्हणून मॅन्डेट काडली आनी काँग्रेसाक दिली हांगा लुइजिनाक बाबाक आमी काम केलें सगळ्यांनी काम केलें. Now whatever, now he has forgotten that Pratima Coutinho was the one who was rallying behind him. It was Pratima Coutinho and her husband who have worked for him. But it's okay. We have forgiven that. We are looking forward. But best part is, तो निवडून आयलो, आमदार जालो. 5 वर्सां, last 5 years, तूं वच आनी नावेली लोकांक विचार. कितले लुइजिनान डेव्हलपमेंट केला नावेली कितल्यो खोड्यो साफ केल्या फक्त ट्रान्सफॉर्मर येवन नाल फोडून इनॉग्रेशन केलें म्हूण जायना दॅट इज MLA गव्हर्मेंट गिव्स फंड्स पूण तुवें 5 वर्सान म्हाका लुइजिनान सांगचें हांव चॅलेंज करतां एक पूण भुरग्याक हांगा जॉब दिलो जाल्यार आयज म्हजे बरोबर यूथ कित्याक भोंवता ह्यो चलयो पळय ह्यो यंग भुरगे दीस आर नॉट एनी बॉन्डेड लेबरर्स यंग भुरगीं BSc BCom कंप्युटर सायन्स मास्टर्स केल्लीं बिकॉज हांकां जॉब दिवना दे आर डिप्रायव्ड ऑफ जॉब्स. अरे MLA कोण आशिल्लो काँग्रेसाचो बीजेपी गेल्यार तांकां ब्रायब दिवपाक तांचे कडेन पयशे नात तांच्या आवय बापाय कडेन 15-20 लाख दिवपाक सो दे फेल्ट डिजेक्टेड दॅट लुइजिन वॉज देर बट स्टील पीपल हॅड गिवन हिम अ चान्स बट सगळे डिफेक्ट जावन गेले लास्टाक ऑर्फन केले लुइजिनांनी नावेलीच्या लोकांनी लुइजिनाक MLA मिनिस्टर CM केल्लो he defected and he went to TMC to become the Rajya Sabha MP and today everyone has seen he is roaming for votes but people are saying where was the Congress MLA. Where was Luizin Falero during the most critical time? Since he was the MLA of the constituency, he was like a fatherly figure. People were looking out at him, searching out for him. Luizin कोणाचे घरांत येवना, कोणाक रिच आउटूय जावना, कोविडा टायमार कोणाक हेल्थ फॅसिलिटी जाय, कोणा वखदां जाय, किचनाक तांकां कितें राशन जाय, नाशिल्लो. So people are first only fed up. They are hurt with Congress because काँग्रेसाचो जो MLA आशिल्लो तोय आपल्या फायद्या लागून गेलो आनी लोकांक पावना म्हण. आतां दुसरें आवार्थानाचें सांगता आवार्थानाचे लोकांक कित्याक कळना पीपल आर फेड अप ऑफ दीस डिफेक्टर्स ह्या पार्टी साकून इलेक्ट जावन MLA जावन त्या पार्टीक नाल्यार सेटींग करून MLA जावप मंत्री जावप आवार्थानाक चान्स दिल्लो आवार्थान पडलो पूण आवार्थान पडलो जाल्यार हे लास्ट 5 years जेन्ना आवार्थान वॉज नॉट अ MLA आवार्थानान इतलेंच सांगचें लोक विचारतात लोकांक सांगचें ही इज आन्सरेबल टू द पीपल इनफॅक्ट ही शूड से सॉरी टू आवर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल बाय 5 years you had all the privilege of becoming the minister. It was because of these Naveli people to MLA जाल्लो and minister जाल्लो
पूण हे 5 वर्सां तूं पडलो म्हणून तूं घरा कडेन कित्याक रावलो. प्रतिमा झेडपीक पडलें 300 वोटान पडूं, पूण झेडपीक पडलें 15 दिसां भितर प्रतिमान धर्न धरलें आनी दारांत लोकांचे गेलें. अरे आवार्थान कोविडाच्या टायमार तुजी गरज आशिल्ली. तुमी इतले तरी कितेंय जावं तुमचे धंदो गेलो, ते मिनिस्टर जावन तुमी धंदो करपाक पावले, बिझनसीस घातले तुमी येद्दे व्हडले तितूंतले 1/4 आमचे क्रिस्तांव धर्म दिकू म्हणटा यू अर्न गिव लिटल टू द कॉन्ट्रिब्यूट, गिव इट, डिस्ट्रिब्यूट टू द पुवर एंड निडी. कोविडा टायमार आमचे लोक लॉकडावनान भितर पडिल्ले, जॉब्स गेल्ले, भुरगे बेकार, आमचे बोटी वयल्यान भुरगे आयिल्ले, पूण आवार्थान देखून कोणाकूय दिश्टी पडना. 5 वर्सां जालीं कांयच ना, तेणी खंयचे इश्यूज रेज करूं ना. तुमी म्हाका एक सांगचें, बीजेपीचे इतले मिस गव्हर्नन्स जाले, कितले हें जाले, डबल ट्रॅकिंगाक लागून लोक रडटाले, कोल हब लोक रडटाले, इतले जाले. आवार्थानान तुमी पयलां केन्ना एक माचयेर येवन म्हणलां हय डबल ट्रॅकिंग नाका. इतलो आख्खो गोंयचो लोक, सालसेटचो लोक थंय उबी रावलो, रातभर उबी रावलो, गेलो ना. सो पीपल हॅव सीन. सेकंड आवार्थानाचें सांगूंक सोदता की ही इज अ वुमन हेटर. वाय आय से दॅट? होल ऑफ नावेली हॅज विटनस्ड इट. Now you are talking about this woman hater. Just tell the opponents that there was at the press conference you said that he has been involved in character assassination of yours. Could you just tell us something about that? अरे बाबा आवार्थानान इतले पळय, एक म्हणटा ते रिलिजनाचेर पॉलिटिक्स करपाक शिरी पडना, वीच TMC इज डुईंग टुडे. आनी सेकंड इज बायल मनशाक न्ही कितें जावं रिस्पेक्ट करपाचें आसता. कित्याक वी आर बॉर्न आउट फ्रॉम आवर मदर्स वूम. एक आवयचो दर्जो आसता बायलेक. बायल ना जाल्यार फॅमिली ना. हांव सांगूंक सोदता की ही वेंट टू दॅट लेवल. ही वेंट टू पॉयंट आउट वन कॅरेक्टर काडपाक गेलो दुसऱ्याचें, पूण तेणे आपले स्वताचें कॅरेक्टर दाखयलें. ही शोड दॅट ही डजंट हॅव रिस्पेक्ट फॉर अदर वुमन. ही शोड दॅट ही डजंट रिस्पेक्ट अ लेडी. समाजात एक बायलेक न्ही एक रिस्पेक्ट करपाचें आसता, पूण आयज तेणें दाखोवन दिलें. आय वंडर इफ ही हॅज गॉट वायफ एंड सिस्टर्स ऑर इन द फॅमिली. वाय एम सेईंग कॅरेक्टराचेर चरित्राचेर तो गेलो आनी तेणें दाखयलें आपलें चरित्र कितें तें. कितेंय जावं यू वॉन्ट टू फायट विथ मी, फायट ऑन माय विजन, फायट ऑन माय डेव्हलपमेंट, फायट ऑन माय वर्क. Avarthan is so insecure today, he is so scared because Avarthan knows that तेणे कांयच करूं ना लोकां खातीर. 5 वर्सां न्हिदून आशिल्लो, कोविडा लागून पावना, पूण आतां काँग्रेसीची टिकेट मेळटा म्हणून तो न्हवरो जालो. मेजा वयले केडे खावपाक गेल्यात. ताका दिसता की सदां काँग्रेस बेल्ट काँग्रेस वोट पडटले म्हणून. नो, people are smart. People know where was Avarthan and where Avarthan was not there. These 5 years he was not there, so he knows that he doesn't have policies. He has not raised any issues against the government. That the people of Naveli know that he was doing busy honeymooning with the BJP MLAs and ministers and the CM. So people are not accepting him. So he came to that level character हें करपाक. केन्नाय खंयचोय दादलो मर्द जाल्यार न्ही फायट बॅटल करता बरे भाशेन, असले चीप करून न्ही. आनी आयज तेणें म्हजेर डिफेमेशन केस घातल्या, दुसरे दीस तेणें डिफेमेशन केस घातली. दॅट इज द सेम कल्चर ऑफ बीजेपीन म्हजेर 12 केस घातल्या टू स्ट्रँग्युलेट माय वॉयस. अरे 6 दीस उरल्या इलेक्शनाक, टू डिस्ट्रॅक्ट मी ही हॅज डन दॅट. बट आय हॅड टोल्ड एंड आय एम टेलिंग नो बडी कॅन स्ट्रँग्युलेट माय वॉयस. हो आवाज जो आसा पळय हो वॉयस ऑफ नावेली जातलो. 5 years आय विल बी द वॉयस ऑफ नावेली इन द असेंब्ली. I can prove it, and without becoming the MLA, I have fought against the BJP government. I have take up that fight against the BJP, and without becoming the MLA, I have reached out to people. आयज म्हाका लोक सांगतात की तुजे पूण आमी कितें तरी खालां, हांकां मंत्री केले, हांकां CM केले, हांकां व्हडले दर्जे दिले, हे एक साखर दिकून घेवन येवना, मिठाची पाकीट घेवन येवना म्हूण. आनी दुसरें वुमन हेटर बिकॉज द पर्सन हू डज नॉट नो टू रिस्पेक्ट हिज कलीग candidate. If he does not know, then I don't think he has the right even of getting 5 votes, because लोकांनी चिंतूंक जाय तेंच्या घरांतली खंय तरी अस्तऱ्यो आसात, बायल आसा, आवय आसा, भयण्यो आसात, चलयो आसा. अरे फाल्यां तुजे वॉट यू एक्सपेक्ट इफ यू आर टॉकिंग दॅट ऑफ प्रतिमा हू हॅज बीन विथ पीपल ऑन द ग्राउंड, सर्व्ड देम इन द नीडी टायम्स. यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लेडी, यू आर टॉकिंग अबाउट युअर आय एम लायक इज सिस्टर, यंगर सिस्टर. म्हज्यान 10 वर्सान व्हडलो तो, पूण तेणें तें दाखोवन दिलें आपली लायकी, तेणें आपलें कॅरेक्टर हितून दाखोवन दिलें. सो वुमन हेटर पीपल वील नॉट एक्सेप्ट बिकॉज वन हॅज टू रिस्पेक्ट अ लेडी नो मॅटर वॉट. बिकॉज आमच्या बायबलान देखून दिल्लें आसा, देवान देखून सांगिल्लें आसा. सो आय हॅव फॉरगिवन हिम, बट दॅट डजंट मीन दॅट पीपल आर एक्सेप्टिंग हिम. काँग्रेस नो. Yeah, what are your priorities for Naveli? तिसरे उलयता दुसरे कॅन्डिडेटाचे मरे. एक सांगलें काँग्रेस वाय इट वील बी रिजेक्टेड. सेकंड तुका सांगता TMC. आतां सिद्धेश बाब सांगून गेला TMC आवार्थान वॉज डुईंग हेट्रेड ऑफ वुमन हेटिंग, आनी कांय मुद्दे ना म्हणून
त्या लेवलाचेर गेलो. दुसरें म्हणटा ते TMC. तुमी पळयलां आसतलें आयज खरेंच आमकां क्रिस्तांवांक न्ही एक बरो खोशयेचो दीस, बिकॉज ट्रूथ प्रिवेल्स. एंड ऑफ द डे ट्रूथ प्रिवेल्स. आनी लोकांचे दोळे उक्ते जावपाल्यात. कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांचे हे देवूच दाखोवन दिता. Churchill was doing politics of hatred, politics of religion. He was the first one to go with his kanya, ताजी लाडली जी आसा, Valanka Alemao, who is another candidate who has never been there for the people of Navelim. Why Valanka was not seen in Navelim during the COVID time? Why Valanka did not raise issues? If you know, you should have that vision. If you know you want to contest from certain assembly, you have to start working for the people, have that dialogues. Pun Valanka also, who is the candidate of TMC here, was the first one to go with a father, pack a bags, take a flight and go. खंय Little Flowers Church. कितें पॉलिटिक्स करपाक तुमी रिलिजनाचेर पॉलिटिक्स करतात आनी दे वर बँगींग ऑन दॅट. तांकां दिशिल्लें की दे वील डू पॉलिटिक्स ऑन रिलिजन. दे आर डुईंग पॉलिटिक्स ऑफ रिलिजन. गेले लिटल चर्च मोडली, आपाण मोडली, केजरीवाल मोडली. आयज आमचो बिशप, दिल्लीच्या बिशपान स्वता जायरिती तेणे एक लेटर धाडला की प्लीज stop politicizing and please don't do this for petty politics म्हणून. It's a clear indication to Churchill, Alemao and Valanka not to do this. Second, अनेक TMCचे सांगपाक सोदता खंय तरी तेंचे प्रोपोगंडा करपाल्यात की कोणती ममता बॅनर्जी खंय इज अ रेप्लिका ऑफ मदर तेरेसा. अरे what you are talking? Mother Teresa is a holy saint for us. We know what she is, where we place her. I have kept Mother Teresa in my bedroom near my altar. And you all are trying to compare a politician with a holy saint. Please don't do this. तुमकां वोट जाय म्हणून तुम्ही कितेंय करतात प्रोपोगंडा. पीपल पिशी जाल्यात. मदर तेरेजाचो दर्जो कोणाच घेवपाक जायना, कोणाकच घेवपाक जावपाना. तिसरें म्हणटात ते BJP. म्हणजे मेन आसा तें. आय एम नॉट वरीड अबाउट काँग्रेस, आय एम नॉट वरीड अबाउट TMC. आय एम टेलिंग यू व्हेरी हम्बली, बाब सूरज, दॅट माय फायट इज विथ BJP हियर. BJPक दिसता 9 कॅन्डिडेट्स घातल्यात. 9 कॅन्डिडेट्स नाविली आसा. तांकां दिसता थोडे खंय त्यांनी 2-3 जाणां इंडिपेंडंटाक तेणीच घातला खंय कितें हातीन घालून. सो तांकां कितें दिसता की हे वोट डिवायड जातले आनी ते जिखतले. ना, हांव तुका सांगूंक सोदतां, थोडे आमचे जे आसात, जे आशिल्ले BJP फॉलोवर्स, दे आर टेलिंग मी डायरेक्टली दॅट नावेली वी आर फॉर प्रतिमा. BJP फॉलोवर्स, BJP वोटर्स आर टेल मी बिकॉज प्रतिमा यू आर देअर विथ अस. अरे आवारतानाच्या घरान देखून राशन घेवन गेले तेन्ना हांवें ताच्या घरांत चिंतूना वो दुसऱ्या पक्षाचो वो BJPचो मंत्री आशिल्लो. आवारतानाच्या घरांत हांवें पावयलां. तशें BJPचे जे वोटर्स सपोर्टर्स आसा तेंच्याय दारांत हांव ते काळांत पावलें आनी तेणी म्हाका सांगलें कोण पावना तेन्ना तूं पावलें. BJP आयज आमकां वीट आयल्या. आमची लायटीची बिलां पळय, आमची उदकाची बिलां पळय, आमचे सिलिंडराचे रेट पळय, आमचे पेट्रोल पळय, आमच्या भुरग्यांक जॉब ना, एम्प्लॉयमेंट ना. सो BJP शूड नो वन थिंग. डोंट थिंक दॅट दीस इज वन तुमकां बसलेले कडेन एक मेजावेल केडे खावपाक मेळटली लॉटरी म्हणून. सॉरी, प्रतिमा इज फॉर नावेली एंड नावेली इज विथ प्रतिमा, सूरजबाब. So I feel these people are not in competition, but I would like to appeal to my Navelikas. Time is come. Time is come. We need women, clean women, women of determination, women of substance, women जे रस्त्यार लोकांक घेवन काम करतले, लोकां बरोबर तुमचे मुद्दे घेवन मुखार सरतले. वुमनाक ह्या पाटी असेंब्लीक धाडपाचें आसा म्हणून नावेलकारांक मागता, अपेक्षा करता, एक चान्स बायलांक दी. तुम्ही सदां दादल्यांक न्ही दिले, तुम्ही सगळ्यांक एक्सपिरियन्स करपाक जाय. एक चान्स म्हाका दियात म्हणून. दुसरें अपील सांगता, एक बायलांक चान्स दियात. दुसरें सांगूंक सोदता, जे रिलिजनाचेर पॉलिटिक्स करूंक सोदतात, जशें की TMCन पयलीं केलें, चर्चिल आनी वालांका लिटल फ्लावराचें करपाक गेले आनी आयज खरें ते भायर सरले. डोंट रिलिजनाचेर पॉलिटिक्स करता तांकां एक चान्स दिनाकात. आनी तिसरें, जे बायलेक सम्मान करपाक नको, मान दिवपाक नको तांकां. आनी लास्ट, जे डिफेक्टर आसा ते, जे इलेक्शनाक MLA जावन जिखल्यात आनी दुसऱ्या पार्टीत गेल्यात, वो जे इंडिपेंडंट जिखल्यात आनी आपल्या फायद्याक लागून BJPत गेल्यात, प्लीज नावेली नीड्स अ चेंज. नावेली डेस्परेटली नीड्स अ चेंज. Let's throw this family Raj out. Let's throw these old faces out. Give a vibrant face. Naveli is craving for change and I'm ready for change. Yeah. And for that, only vote for Jadu. Vote for Jadu. Vote for Aam Aadmi Party because it believes in humanity and development. कोण नशिल्लो त्यांना आम आदमी पार्टी आशिल्ली आसा आनी सदांच आसतली. आनीक सूरज बाब, हांव नावेलीच्या लोकांक सांगूंक सोदतां, येस हांवें फायल केलां एफिडेविट टू गिव दॅट स्ट्रेंथ, to give that commitment to my people of Naveli. In that affidavit I have sworn by God and it is notarized and it is written there that I will, after getting elected as MLA of Aam Aadmi Party, I will see that I will never defect or join any party माझ्या फायद्याक लागून.
दुसरे पॉईंट घातला आहे आय विल नेवर एक्सेप्ट ब्राईब आणि थर्ड आय विल वर्क होलली विथ होल हार्ट अँड सोल फॉर माय नावेली पीपल म्हणून. Thank you, Pratima Bhai, for giving your precious time. We wish you all the best. Thank you you. so much. God bless you.